नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्र प्रथम ही भावना संघाच्या कार्याचो केंद्रबिंदू आसा. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शतक महोत्सवी सुवाळ्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें प्रतिपादन. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बसकेंत वेगवेगळ्या 7 निर्णयांक मेळ्ळ्या मान्यताय. केंद्रीय कर्मचारी आनी निवृत्त वेतनधारक हांकां 3% म्हारगाय भत्त्यांत वाड. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिल्या माहिती. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या येजमानके खाला GSIDC 208वी जाली बसका. गुंतवणूकदारांक लाभांश दिवपा खातीर मंडळान दिल्या मान्यताय. आंतरराष्ट्रीय सिनियर सिटीझन दिसा निमतान फोंड्याच्या राजीव गांधी कला मंदिरात खासा कार्यावळ. शेती मंत्री रवी नाईक आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकी वडील नागरिकांचो जालो भोवमान. ICC विश्वचषक बायलांच्या क्रिकेट सर्तीत भारतीय पंगडान श्रीलंकेचो 59 धांवड्यांनी केलो पराभव. मुखावेलो सामनो भारत आनी पाकिस्ताना मदीं जातलो 5 ऑक्टोबरा दिसा. पळोवया खबरो विस्तारान. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो शतक महोत्सवी सुवाळो आयज नवी दिल्लींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हाजेरींत मनयलो. तांणी आपल्या उलोवपांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या 100 वर्सांच्या कार्याची तोखणाय केली. RSSचो प्रवास म्हळ्यार त्याग, सेवा, राष्ट्र निर्माण आनी शिस्त हाचो संगम आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. राष्ट्र प्रथम ही भावना संघाच्या कार्याचो केंद्रबिंदू आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. तो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी समेत अनेक कार्यकर्ता ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया. डॉक्टर साहब कई बार जेल तक गए. आजादी की लड़ाई की कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को संघ संरक्षण देता रहा. उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा. 1942 में 1942 में जब चिमूर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ तो उसमें अनेक स्वयंसेवकों को अंग्रेजों के भीषण अत्याचार का सामना करना पड़ा. आजादी के बाद भी हैदराबाद में निजाम के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष से लेकर गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन और दादरा नगर हवेली की मुक्ति तक संघ ने कितने ही बलिदान दिए और भाव एक ही रहा, राष्ट्र प्रथम. लक्ष्य एक ही रहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची निर्मिती म्हळ्यार एक घडणूक न्हय जाल्यार हजारांनी वर्सांची ती परंपरा ते फाटल्यान आसा. फाटल्या 100 वर्सांत संघटनेक जायत्या संकश्टांक तोंड दिवचें पडलें. ताचो उगडास करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्यक्ती निर्माणांतल्यान राष्ट्र निर्माण ही संघाची मोख आसा अशें सांगलें. स्वबोध, सामाजीक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, नागरीक शिश्टाचार, पर्यावरणाची जतनाय, स्वदेशीचो वापर आनी वोकल फॉर लोकल ह्या गजालींकडेन लक्ष ओडलें. 2047 मेरेन भारताक तत्वज्ञान आनी विज्ञानान समृद्ध करपाचो संकल्प प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत अधोरेखित केलो. 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था. ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है. इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है.
नवी दिल्लीतल्या डॉ बाबासाहेब आंतरराष्ट्रीय केंद्रात आयोजित केल्ल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शतकपूर्ती सुवाळ्यानिमतान प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी खासा टपाल तिकिटाचे आनी नाण्याचें लोकार्पण जालें. ते निमतान स्वयंसेवकांचें संचलन लेगीत आयोजीत केल्लें. ह्या कार्यावळींत संघ सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले हांणी संघाच्या 100 वर्सांच्या वाटचालीचो आपल्या उलोवपांत नियाळ घेतलो. संघ एक विचार के लिए साधना करते हुए आए. संघ के विचार भारत के इस मिट्टी के विचार हैं. यहाँ के इस सभ्यता और संस्कृति के हजारों वर्षों से यहाँ के लोगों ने जीवन में प्रयोग करते हुए विश्व के सामने एक श्रेष्ठ समाज को निर्माण करने का जो संकल्प लेकर जिस कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया, एक श्रेष्ठ समाज के नाते खड़े होने में हम सक्षम हैं, ऐसे एक भाव जगह है, उसका एक उत्सव है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या येजमानके खाला आयज जाल्ल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बसकेंत 7 वेगवेगळ्या म्हत्वाच्या निर्णयांक मान्यताय मेळ्ळ्या. तातूंत खासा करून केंद्रीय कर्मचारी आनी निवृत्ती वेतनधारकां खातीर वेतनात 3% म्हारगाय भत्तो वाडोवपाचो निर्णय जाला. 1 जुलय 2025 सावन ही वाड लागू जातली. सुमार 49 लाख कर्मचारी आनी 69 लाख निवृत्ती वेतनधारकांक ह्या येवजणेचो लाव जातलो. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ही माहिती दिली. प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में करीब 1,20,000 करोड़ रुपए के फैसले लिए हैं. बड़े फैसले हैं और जैसा आपने देखा लगातार इन 11 वर्षों में, और विशेषकर जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक तीसरी टर्म है, इसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, देश भर में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और पेंशनर्स को डीए और डीएनएस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा. बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये. और करीब 49 लाख एम्प्लॉयज़ और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा. देश भर में बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा. साथ ही साथ जो जैसा होता है केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है. आयज जाल्ल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेंत 5,862 कोटी रुपया खर्च करून 57 नवीन केंद्रीय विद्यालयां स्थापन करपाचो निर्णय जाला, अशी माहिती मंत्री वैष्णव हांणी ह्या वेळार दिली. जैव वैजकीय संशोधन करियर अभियानाच्या तिसऱ्या पावंड्या खातीर 2,388 कोटी रुपयाचो निधी मंजूर केला. आसामात कालियाभोर ते नुमालेगड मजगती उन्नत महामार्ग बांदप, तशेंच देशभरात राष्ट्रीय गीताच्या 150 वर्सपूर्ती निमतान वंदे मातरम उत्सव मनोवपाचो निर्णय लेगीत आयचे बसकेंत जाल्ल्याची माहिती मंत्री वैष्णव हांणी दिली. 5,863 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से देश भर में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे. अब तक करीब देश में 1288 केंद्रीय विद्यालय चल रही हैं. 14 लाख स्टूडेंट्स हैं देश भर में. इसको और आगे बढ़ाने के लिए 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे. इसमें 20 ऐसे हैं जो जिन जिलों में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है उनमें 20 जोड़े गए हैं. 14 केंद्रीय विद्यालय ऐसे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आकांक्षी जिलों में है, और 4 केंद्रीय विद्यालय लेफ्ट विंग, अब तो वैसे भी एलडब्ल्यूई खत्म होने वाला है जल्दी, लेकिन पुराना जो क्लासिफिकेशन था उसके हिसाब से एलडब्ल्यूई जिलों में थे. और हिली एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 5 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन आयज आपलो चवथो द्विमहिनाळे पतधोरण नियाळ जाहीर केलो. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी खासा पत्रकार परिशदेंत हे विशींची माहिती दिली. ह्या नियाळांत रेपो दर 5.5% इतलो कायम दवरपाचो निर्णय घेतला. चालू अर्थीक वर्सांत म्हारगायेचो दर 3.1% वेल्यान 2.6% मेरेन देंवला, अशें मल्होत्रा हांणी सांगलें. जीएसटी कपात केल्ल्या कारणान म्हारगायेचेर नियंत्रण आयला. उदरगतीक नेट मेळ्ळा. खाद्य पदार्थाच्या मोलांत उणाव आयला, तशेंच किरकोळ म्हारगाय उणी जावपाची शक्यताय आसा, अशें मल्होत्रा हांणी सांगलें. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.5%. Consequently, the STF rate remains at 5.25%, while the MSF rate and the bank rate remain at 5.75%. The MPC also decided to continue
with a neutral stance. The overall inflation outlook has turned even more benign in the last few months due to a sharp decline in food prices and the rationalization of GST rates. Headline inflation for this year has been consequently revised lower from 3.7%, which was projected in June, 3.1% in August, to now 2.6%. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसं विसर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. खावेले खबरो. गोंय राज्य उद्देगीक उदरगत महामंडळ म्हळ्यार GSIDCची 208वी बसका काल सांजे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि मंडळाचे अध्यक्ष आमदार केदार नाईक हांच्या हजेरीत जाली. मंडळाच्या ह्या बसकेंत हेर वांगडी लेगीत हजर आशिल्ले. ह्या बसकेंत 2024 ते 25 ह्या अर्थीक वर्साचो टाळेबंद आणि नफा तोटा पत्रक मानून घेतले. गुंतवणूकदारांक लाभांश दिवपा खातीर मान्यताय दिली. पेडणे तालुक्यांतल्या तुयेंत रवींद्र भवन बांदकामा खातीर हे बसकेंत मान्यताय दिली. हे बसकेंत प्रणव गजानन भट जॉयंट सेक्रेटरी बजेट, कबीर कृष्णा शिरगांवकर IT खातें, अबीर चंद्रकांत हेदे उपसंचालक खण खातें, तर शुभम मोहन नायक उपजिल्लोधिकारी, विवेक नायक कला आणि संस्कृती संचालक आणि सचिन देसाय पर्यावरण आणि हवामान बदल संचालक हांकां मंडळान आस्पावीत करून घेतल्यात. आंतरराष्ट्रीय सिनियर सिटीझन दिसा निमतान फोंडेंच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत गोंय सरकाराच्या समाज कल्याण संचालनालयान खासा कार्यावळ आयोजीत केली. ह्या कार्यावळीत शेती मंत्री रवी नाईक, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे सयत हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. पारंपारीक पद्दतीन कार्यावळीचे उक्तावण जाले उपरांत मानेस्तांचे हस्तुकी 14 सिनियर नागरिकांचो भोवमान जालो. ह्या कार्यावळीत समाज कल्याण खात्याचे संचालक दीपक देसाय, उपसंचालक दौलतराव राणे आणि हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. मंत्री रवी नाईक हांणी ह्या कार्यावळी विशीं खोस उक्तावन सगळ्या सिनियर सिटीझनांक परबी भेटयली. हॉस्पिटल तांणी आमकां सांगले ते दिलासाचे डॉक्टर ते सगळ्यांचे हांव खूब खूब मनाकाळजांतल्यान आभारी आसा. पॅलेटिव्ह केअर योजना म्हणजेच असे पेशंट आसात हॉस्पिटलांतल्यान तांकां घरा कडेन धाडटात. तांच्या आरोग्यां भितर सुदार जावपाची ना ही गॅरंटी आसता, पूण तांचे शेवटचे जे आयुश्य आसा ते अशे त्रासमुक्त जावचे आनी तांकां उपचार मेळत रावचे, जाणे करून तांच्या आरोग्याची देखभाल तांकां वेदना आशिल्लें आयुश्य जावपाक जायना. म्हणून आमी पॅलेटिव्ह केअर योजना आसात. अशें केन्नाय कोणाकय जालें जाय जाल्यार म्हाका फोन करात किंवा हांगा एक हॉस्पिटल आसा ते येतले पिकअप करतले. फॅमिलीचो पळय मनीस नासतनाय आपल्या फॅमिलीच्या भावाच्या किंवा आपल्या चल्याच्या भशेन ते केअर घेतले आनी तुमकां 5 पयशांचें बिल लावचें ना. उमेद सेंटराक आमी खूब मोठ्या प्रमाणात सहाय्य करतात. तुमकां 2 समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे लेगीत ह्या कार्यावळीत उलोवप जालें. तांणी आपल्या उलोवपांत सरकाराच्या वतीन वडील नागरिकां खातीर आयोजीत केल्ल्या वेगवेगळ्या सोयी आनी सुविधांची म्हायती दिली. वडील नागरिकांच्यो अडचणी सोडोवपा खातीर सरकारान टोल फ्री नंबर जारी केला अशें लेगीत मंत्री फळदेसाय हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. आमी आयज पॅलेटिव्ह केअर योजना म्हणून केल्ली आसा आनी ताचे पयले जे हॉस्पिटल तांणी आमकां सांगले ते दिलासाचे डॉक्टर
ते सगळ्यांचे हांव खूप खूप मनाकाळजांतल्यान आभारी आसा. पॅलेटिव्ह केअर योजना म्हणजेच असे पेशंट आसात हॉस्पिटलांतल्यान तांकां घरा कडेन धाडटात, तांच्या आरोग्यान भितर सुदार जावपाची ना ही गॅरंटी आसता, पूण तांचे शेवटचे जे आयुश्य आसा ते असे त्रासमुक्त जावचे आनी तांकां उपचार मेळत रावचे, जाणे करून तांच्या आरोग्याची देखभाल तांकां वेदना आशिल्ले आयुश्य जावपाक जायना. म्हणून आमी पॅलेटिव्ह केअर योजना आसात. अशें केन्नाय कोणाकय जालें जाय जाल्यार म्हाका फोन करात किंवा हांगा एक हॉस्पिटल आसा ते येतले पिकअप करतले. फॅमिलीचो पळय मनीस नासतनाय आपल्या फॅमिलीच्या भावाच्या किंवा आपल्या चल्याच्या भशेन ते केअर घेतले आनी तुमकां 5 पयशांचें बिल लावचें ना. उमेद सेंटराक आमी खूप मोठ्या प्रमाणात सहाय्य करतात. तुमकां एक ते हॉला भितर भाडें जो रूम तुमी करतात ताका भाडेंय मेळटा. त्या भायर तुमकां 2 जाण असिस्टंटय मेळटात, तांकां भर पगारी. एखादे वेळ तुमचो सिनियर सिटीजन ते काम करता, स्वताच्या घरान करता जाल्यार ते घराचें भाडें मेळटलें. तूं जर तांची देखभाल करता जाल्यार तुकाय तो पगार मेळटलो, जाणे करून बाकीच्याची वेवस्था जावपाक शकता. म्हणून तिसरें एक हें आसा की आमचे जे सिनियर सिटीजन कार्ड तुमी पयलीं एप्लाय करून तपताले आनी ते आयल्यार येताले. सिनियर सिटीजन कार्ड तुमकां 1 आठवड्याच्या वयर लागचें ना. तुमी एप्लिकेशन उडयात आनी सिनियर सिटीजन कार्ड 1 आठवड्याच्या मदीं तुमचे कडेन पावपाची जबाबदारी आमची. केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीनीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाईक हांच्या वाडदिसाचें औचित्य साधून मातृभूमी सेवा प्रतिष्ठान ह्या दिसा रायबंदर पनवेल हांगा खासा वेगवेगळ्या कार्यावळीचें आयोजन केलां. खासा करून भलायकी विशयक तपासणी शिबीर, दोळे तपासणी आणि मोतीबिंदू तपासणी, कर्करोग तपासणी ह्या सारकेल्या कार्यावळीचें आयोजन केलें अशी माहिती राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांचे PA डॉ वरद सुधीर सबनीस हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्या वेळार राज्यमंत्री नाईक हांचे स्वीय सहाय्यक सुभाष कृष्णा नाईक हांणी संत साहित्याचे अभ्यासक डॉ गोविंद काळे हे लेगीत हजर आशिल्ले. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही वेगवेगळी आरोग्य शिबिरे आयोजित केली आहेत. श्रीपाद भाऊंच्या घरा शेजारील मैदानावर वाढदिवसाचं दरवर्षी जिथे साजरा केला जातो त्याच ठिकाणी आरोग्य शिबिरं आयोजित केलेली आहेत. यामध्ये नेत्रचिकित्सा हे गोव्यातील लोकांचं एक महत्त्वाचं आकर्षणाचं केंद्र दर वाढदिवसाला आम्हाला लक्षात येतं. ते उडुपी येथील एक नेत्र चिकित्सालयातर्फे हे गोव्यातील लोकांसाठी नेत्र चिकित्सा असं एक शिबिर केलेलं आहे. त्यामध्ये गरजू लोकांना त्यांच्या डोळ्यासंदर्भातील अनेक विकार याची चिकित्सा केली जाईल. ज्यांना चष्मे लागतील किंवा नंबर लागला असेल त्यांना ते चष्मे वाटप केलं जाईल. यावेळी अजून एक आकर्षणाचं असं केंद्र आहे की कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅन ही श्रीपाद भाऊंच्याच परिश्रमातून त्यांच्याच सहयोगातून ही गोवा मेडिकल कॉलेजला 2 वर्षापूर्वी देण्यात आली होती CSR ॲक्टिव्हिटीमधून. तर ती व्हॅनसुद्धा इथे उपलब्ध असेल. अनेकांना कॅन्सरचा जो प्रादुर्भाव आहे हा कळायलाच उशीर होतो, त्यामुळे उपचार करणं हे फार कठीण बनतं. सो अशा वेळी कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅन ही इथे लोकांसाठी उपलब्ध असेल. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांच्या जिविताचेर आदारीत समर्पण ह्या पुस्तकाचे विमोचन स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज हांच्या हस्तुकी सकाळी 9:30 वरांचेर जातले अशी माहिती ह्या पत्रकार परिशदेंत डॉ गोविंद काळे हांणी दिली. ह्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि राज्य मंत्रिमंडळाचे हेर वांगडी तशेंच लोकप्रतिनिधी हजर रावतले अशें डॉ काळे हांणी ह्या पत्रकार परिशदेंत माहिती दिली. 5 वेळेला की 6 वेळेला भाऊ खासदार म्हणून निवडून येत आहेत. त्यामुळे सर्वात महत्त्वाचं आश्चर्य म्हणजे लोकसंपर्क. की राजकारणी सामान्यांना आपला वाटणं की हा आपला माणूस आहे. जंगलातून जात असलात तुम्ही भाऊंच्या बरोबर तर कोणीतरी धावत येतो आणि म्हणतो की अरे भाऊ आयला मरे, भाऊ वांगडा आमचा फोटो होता. ते विलक्षण दृश्य अशा अनेक गोष्टी पाहायला मिळतात आणि यातून मग असं ठरलं की हे कसं काय झालं हे सगळं. तर या संदर्भातलं एक पुस्तक आपण प्रकाशित करत आहोत. पुस्तकाचं नाव आहे समर्पण. पुष्पफले नको आमासी अर्पू दे तुझ्या पद, स्वार्थाचे होम हवन होऊ दे तुझ्या पुढे. की स्वार्थ नाही, ही लोकसेवा आहे, इथे स्वार्थाला तिलांजली या भावनेतून हे पुस्तक तयार केलेलं आहे. भाऊंच्या जीवनातल्या अत्यंत महत्त्वाच्या घटना त्याच्यामध्ये आपण मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
खबरापत्रात घेऊया एक लहान सविस्तर. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग. एवरी संडे एट 10:30 PM. Repeat telecast on Monday at 11:30 AM. Only on DD National. जय और मंगला अभी तक तो मेरी ही बेइज्जती कर रहे हैं, कुछ दिनों में तुम्हारी भी करने लगेंगे. आप अगर हमारी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आइंदा दफ्तर के टाइम पर घर जाना और अम्मा से झूठी शिकायतें लगाना बंद करना होगा. आज बीबी जी ने बुलाया और हिसाब कर दिया. मेरी नौकरी कैसे जा सके है? अब तो मेरा राज है. आप कौन होते हैं उसे फिर बहाल करने वाले? मेरी शादी हो जाएगी तो तू भी मेरे साथ महलों में रहेगी. इधर होटल है, उधर महल, मगर महल का रुतबा होटल से बड़ा होता है. आज ही मैंने प्रिंस रिपुदमन को तेरे बारे में बताया. खास महल में हम रह लेंगे, छोटा महल उनको दे देंगे. अरे हंसना, चक्करबाज. डीडी क्लासिक में देखिए प्रतिदिन शाम 5 बजे डीडी नॅशनल पर. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्या खबरो. भारत आणि युरोपियन मुक्त व्यापार संघटना हांचे व्यापार आणि आर्थीक भागीदारी कबलात आयच्यान लागू जाल्या. फाटल्या वर्सा 10 मार्चाक ह्या ऐतिहासीक कबलातीचेर सयो जाल्ल्यो. युरोपियन मुक्त व्यापार संघटनेन आयसलँड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्वित्झर्लंड हे देश आसात. भारताच्या निर्गत तांकेत वाड करप, द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीत चालना दिवप, रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक उदरगतीक नेट दिवप तशेंच वस्तू आणि सेवा मळाचेर नव्यो संधी उपलब्ध करून दिवप हो ह्या फाटलो हेत आसा. तामिळनाडूंतल्या एन्नोर वाठारांत व्हेल औष्णिक वीज प्रकल्पा लागीं बांदकाम सुरू आशिल्ल्या एका इमारतीचो स्लॅब तुटून जाल्ल्या एका अपघातांत 9 जाणांक मरण आयलें आनी कांय जाण जखमी जाल्यात. जखमींचेर स्टॅनली सरकारी रुग्णालयांत उपचार सुरू आसात. अपघाताची खबर कळटकच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुख्ख उक्तावन जखमींच्या भलायके खातीर सदिच्छा उक्तायल्या. प्रधानमंत्री सहाय्यता निधींतल्यान तांणी मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबियांक दरेकी 2 लाख रुपया आनी जखमींक 50,000 रुपयाची मजत जाहीर केल्या. मध्य फिलिपायन्सांत आयज 6.9 रिश्टर स्केल तांकेचो भुंयकाप जालो. थळावे म्हायती प्रमाण ह्या दुर्घटनेत 69 लोकांक मरण आयिल्ल्याची खबर आसा. भुंयकापाचो केंद्रबिंदू गोगो शारासावन सेबू प्रांतांत 17 किलोमीटर ईशान्य कडेन आसा. ह्या भुंयकापांत कांय इमारती कोसळ्ळ्यो आनी वीज पुरवण लेगीत खंडीत जाल्या. मजत आनी बचाव कार्य झुजा पावंड्याचेर सुरू आसा. नागपुरांतल्या दिक्षाभूमीचेर फाल्यां 69वो धम्मचक्र प्रवर्तन दीस सुवाळो जावपाचो आसा. आयज मुखेल सुवाळ्याचे सुवातेचेर मानेस्तांच्या हस्तुकीं पंचशील ध्वजारोहण केलें. ह्या वेळार बुद्ध वंदना लेगीत जाली. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आनी भगवान गौतम बुद्ध हांच्या फोटवाक फुलांचो हार घालून मानेस्तांनी तांचे यादेक आर्गां ओंपलीं. आयच्यान ह्या निमतान वेगवेगळ्या सांस्कृतीक आनी धर्मीक कार्यावळींचें आयोजन सुरू जालां. परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती दीक्षाभूमी नागपूरचे अध्यक्ष विलास गजघाटे हांणी धम्मचक्र प्रवर्तन दिसाच्या कार्यावळीची आणि तयारीची माहिती दिली. 25-30 लाख अनुयायांसाठी महाराष्ट्र शासनाने आणि स्मारक समितीने महाराष्ट्र शासनाचे सर्व विभाग यांनी सर्व जनसुविधा उत्तमरित्या या ठिकाणी तयार केलेल्या आहेत. सर्व कुठल्याही अनुयायांना त्रास होणार नाही याची दक्षता महाराष्ट्र प्रशासन आणि स्मारक समिती घेते आहे. पाऊस आला
तर महाराष्ट्र प्रशासनानं आजूबाजूच्या सर्व शाळा, प्रायव्हेट कॉलेजेस, आजूबाजूचे गेस्ट हाऊस आणि दीक्षाभूमी स्मारक समिती परिसरात असलेले सर्व कॉलेज, महाविद्यालय आम्ही उघडून देऊ. पेडणे तालुक्यातल्या कासारवणे गावात धनगर समाज बांधवांनी वर्षपद्धतीप्रमाणे दसऱ्याची परब पारंपरिक भक्तिभावान मनयली. ह्या वेळार मिशन फॉर लोकलचे राजन कोरगांवकर हांणी धनगर बांधवांक पुरबी भेटयल्या. धनगर बांधवांनी जपन नाचाची ही आसा चित्रफीत. संवसारीक पॅरा एथलेटीक अजिंक्यपद सर्तीत भारताचो भालोफेकपटू अमित अंतिल हाणें भांगरा पदक मेळोवन भारताचें नांव अजरामर केलां. F64 ह्या खेळा प्रकारांत ताणें 71.37 मीटर भालाफेक करून आपलोच विक्रम मोडीत काडलो आनी भांगरा पदक पटकायलें. नवी दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या ISNF संवसारीक पावंड्यावेल्या कनिश्ठ नेमबाजी सर्तीत भारतीय पंगडान चमकदार कामगिरी केल्या. 10 मीटर एअर रायफल मिश्र सांघिक प्रकारांत ईशा टांगसाळे आनी हिमांशू हांणी निमाण्या लढतीत 17-15 गुणांनी शांभवी क्षीरसागर आनी नरियन प्रणव हांचो पराभव केलो. कांस्य दादल्याच्या ट्रॅक प्रकारांत चंद्रवत विनय प्रताप सिंग हाणें कांस्य पदक मेळयलें. भारतीय खेळगड्यांनी संवसारीक पावंड्याचेर पराक्रम दाखयत पदकांची लयलूट सुरूच दवरली. भारतान आतां मेरेन 24 पदकां मेळोवन पदकांच्या वळेरेंत वयली सुवात दवरल्या. 7 भांगरा, 10 रुप्या आनी 7 कांस्य पदकां मेळयल्यात. ICC विश्वचषक बायलांच्या क्रिकेट एकदिसाच्या सामन्यांत काल भारतीय पंगडान श्रीलंकेचो 59 धांवड्यांनी पराभव केलो. भारतान पयली फलंदाजी करून 47 षटकांत श्रीलंका पंगडा मुखार 270 धांवड्यांची मोख दवरली. ताका जाप दितना श्रीलंका पंगडान 45 षटकां आनी 2 चेंडून फकत 211 धांवड्यो केल्यो. दीप्ती शर्मा हिका सामनावीर घोशीत केले. तिणें 53 धांवड्यो केल्यो आनी 3 फलंदाजांक बाद केल्या. मुखावेलो सामनो भारत आड पाकिस्तान पंगडा मदीं 5 ऑक्टोबर दिसा जावपाचो आसा. पळय आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 30.7 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 22.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. राष्ट्रप्रथम ही भावना संघाच्या कार्याचो केंद्रबिंदू आसा. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शतक महोत्सवी सुवाळ्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें प्रतिपादन. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बसकेत वेगवेगळ्या 7 निर्णयांक मेळ्ळ्या मान्यताय. केंद्रीय कर्मचारी आनी निवृत्त वेतनधारकांक 3% म्हारगाय भत्त्यांत वाड. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिल्या माहिती. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे येजमानके खाला GSIDCची 208वी जाली बसका. गुंतवणूकदारांक लाभांश दिवपा खातीर मंडळान दिल्या मान्यताय. आंतरराष्ट्रीय सिनियर सिटीझन दिसा निमतान फोंडेंच्या राजीव गांधी कला मंदिरात खासा कार्यावळ. शेती मंत्री रवी नाईक आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकी वडील नागरिकांचो जालो भोवमान. ICC विश्वचषक बायलांच्या क्रिकेट सर्तीत भारतीय पंगडान श्रीलंकेचो 59 धांवड्यांनी केलो पराभव. मुखावेलो सामनो भारत आनी पाकिस्ताना मदीं जातलो 5 ऑक्टोबर दिसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.